सोऱ्या खातीर पैसे दिना हे तिडकींतल्यान 2020 वर्सा 2 इश्टांचो खून केल्ल्या प्रकरणात दुबावीत अर्जुन काजिदोनी हाका दक्षिण गोंयच्या अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शमा जोशी हांणी दोशी थारायलो। ह्या प्रकरणाचो 8 वेर निवाडो जातलो। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। मडगांवच्या SGPDA मार्केट वाठारांत सोऱ्या खातीर इश्टा कडल्यान पैसे मेळनाशिल्ल्याचे तिडकींतल्यान तांचे तकलेर फातर घालून तांचो खून करपाची घडणूक घडिल्ली। ही खुनाची घडणूक 3 फेब्रुवारी 2020 दिसा फातोडेर 1.5 वरांच्या सुमाराक घडिल्ली। SGPDA मार्केटा कुशीक आशिल्ल्या एका बार्रांत दुबावीत अर्जुन काजिदोनी आनी ताचे हेर 3 इश्ट सोरो पिवपा खातीर आयिल्ले। बार बंद जाले उपरांत कुशीकूच शेकटो पेटोवन ते बशिल्ले। ह्या वेळार आरोपी काजिदोनी हो न्हिदलो। न्हिदून उठले उपरांत ताचे इश्टा कडेन सोऱ्याची मागणी केली। सोरो ना जाल्यार पैसे दियात अशें म्हणून ताणें आपल्या इश्टा कडेन वाद घातलो। सोऱ्याचे गुळेत आसतनाच ताणें भीमसी किस्ती आनी मुट्टप्पा उर्फ रवी बडिगार ह्या 2 इश्टांचे तकलेर फातर घातलो। दुबावितान भीमसी किस्ती आनी मुट्टप्पा उर्फ रवी बडिगार हांचो खून केलो। जाल्यार सुनील सावंत नांवाच्या आनीक एका मनशाचेर तांणी फुट्टिल्ले बाटलेन हल्लो करून ताका जखमी केल्लो। ताकाय मरण आयिल्ल्याचें समजून दुबावितान थंयच्यान पळ काडिल्लो। ह्या प्रकरणात तेन्नाचे पुलीस निरीक्षक कपिल नायक हांच्या मार्गदर्शना खाला तपास सुरू केल्लो, तशेंच पुरावे एकठांय केल्ले। ह्या प्रकरणात सुनावणे वेळार सबळ पुराव्यांच्या आधाराचेर दुबावीत काजिदोनी हाका न्यायालयान दोशी थारायलो। ताचेर 5 वेर युक्तिवाद जालो। 8 ऑक्टोबराक ह्या प्रकरणाचो निवाडो जातलो। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी एक्साचेर फॉलो करात। तशेंच यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी ताज्या बातम्यां खातीर www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।